Smuras mozoloita Acela sogles mogace Smuras mozoloita Acela sogles mogace Ursula nos mozolito Am zodiu am cerfa cuita Somesta lagi apoita Apna ce bogdi somuita Ursula nos mozolito Am zodiu am cerfa cuita Somesta lagi apoita Apna ce bogdi somuita Bapaci, Putaci, पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्विसपोर तुमचे सोवियांसो तुमचे सोबे असो. आयची मिसाची भेट आम्ही पेटयता हांव पयले इंटेन्स हांव अपोस्टला देवरासांव अपोस्टलेट ऑफ प्रेयर इंटेंशन नोलास्को परेरा पेद्रीना फेर्नांडीस मारिया गुदीना दिमीरा झेवियर मेंडिस दुसरा इंटेन्स हांव पयल्या वर्साचो उगडास आमी करता आत्म्याक मारिया आर्तेमिसिया फेर्नांडीस देवान तिची काकलूत करून तिका सासणेक विसो फावो करूंक तिचे खातीर मागुया. 2 दिसां निमतान आमी मागता आमांदा ब्रियो निकिल एस्ट्रोसियो सारा काब्राल तांचो उगडास करतना दुसरी आमची भावां भयणां जो आपलो 2 दीस मनयतात काजाराचें वरस मनयतात तांकां सगळ्यांक मागण्यांत धरून देवाची कृपा देवाची मोसत देवाचो आशिर्वाद फावो जावंक मागुया. म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आमचे सोणेकलेचे काळीज जेजूच्या काळजा सारकें करपाचो दीस जेजूच्या काळजाची भोक्ती करपाचो दीस. जेजू खोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें हे मागणें ही विनंती हे मिस्साचे पेटेंतल्यान मागून घेवया. पाप साहेब आमचे लागीं इंटेन्सांव ह्या म्हयन्यांत मागूंक लायता तें बी मनान धरुया आनी ह्या इंटेन्सांवां खातीर मागुया. उदी करून हे महामारीक लागून आयचो हो पयलो शुक्रार पाप साहेब आमचे लागीं सगळें थंय उदी करून मागणें दोंडवण पिराचीत करूंक मागता. प्रेयर आर्म्स गिवींग एंड एब्स्टिनन्स आयचो खेरीत दीस हो उदीक हे तिनूय वस्तू मनान धरून तो सारूंक आमचे थंय विनोदी करता. मागणें दोंडवण पिराचीत आयचो हो दीस हे वस्तूंनी सारूंक मागणे वरवीं पिराचीत करून दोंडवण करून आमी सारूंक आनी भाशेन हें सगळें हे महामारी उणी जावंक नोपय जावंक आमी भेटोवंक हे मिस्साचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांचें बोक्सांनी मागुया. हांव पतकी देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच वाद मारीक सगळ्यांक दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरजो ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. भू करून हे महामारी खातीर मागुया. वाडत आसा मोर्दां जायत आसात गंभीर परिस्थिती आसा जायतीं आमची भावां भयणां हे पिडेक सांपडलेल्या भावां भयणांचो मोग करून सेवा करून आपलो वेळ सारतात.
दोतोर आसात, नर्सी आसात, दुसरे फ्रंट लायन वर्कर्स आसात, सादो सुद्दां वावर करपी आमची बाबा भयणां आसात. सगल्यांक देवान राखची, सांबाळची. भोव करून म्हळ्या बाबा, तुझ्या पुताच्या काळजाच्या सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या ओत्रेकांनी आमची काळजां पेटय. अशी आमची काळजां जेजूच्या काळजा सारकी आसा आनी ताच्या सासणीक सोडवणेंत आमकां वांटो मेळो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासण्याच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. आपणा मोदल्या थोड्या मनशांक विचून काडून आनी पावलो आनी बार्नबासा सांगाती अंतियोकियेक धाडूंक धर्मदूतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सोबे बाराबर थाराव घेतलो. जुदास आडनांवान बारसबास आनी सिलास हांकां ताणें विचून काडले. हे बाबा मदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट तांणी बरोवन धाडली. धर्मदूत आनी जाणटे, तुमचे भाव अंतियोकियेंत, सिरियेंत आनी सिलिसियेंत विदेशां मदलीं आमची भाव भयणां जाल्यान तुमकां नोमान करतात. आमचे मदले थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुस्पायली आनी तुमची मोनां उचांबळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची कसलीच रोजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवां खातीर आपलो जीव संकश्टांत घालूंक फाटीं सरूंक नात. ते आमच्या भोव मोगाच्या बार्नबास आनी पावलो बराबर आमचे मदले थोड्यांक विचून काडूंक तुमचेशी धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायलें. म्हणटच हांचे बराबर जुदासाक आनी सिलासाक आमी तुमचेशी धाडटा. हे चिटीर आमी बरयलां तेंच ते तुमकां तोंडी सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनी कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावंक पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां. कुड्ड्या देवाक भेटवून बोश्टावलेलें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रोगोत आनी गोमटी पिडून मारलेले मनजातीचें मांस खावचें न्हय. पोजोळपण पयस करचें. हे वस्तूंक पाठ केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतल्यात. नोमान. ते भायर सरून अंत्योकियेक गेले आनी हांगा भावार्थ्यांची सगळी सभा आपोवन तांणी चीट दिली. सोबेन ती वाचली आनी ते चिटी वरवीं आपणाक गोठाय मेळ्ळी म्हूण ती खुशाल जाली. देवाचे उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. आतांच आयकल्ल्या हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब ही पुरी जातलो. पोरजा मोदें दुनिया तुका वाखाणटल्या म्हणुया. पोरजा मोदें दुनिया तुका वाखाणटल्या. म्हजें काळीज तयार जालां देवा. पळय, काळीज म्हजें तयार आसा. तुज्या मनाक गायन करतलो, स्तोत्रां गितां रोचतलो. आत्म्या म्हज्या जागो जा. किन्नऱ्यो सितारां जायात जागी, फांत्याक करता जागी म्हणुया. पोरजा मोदें दुनिया तुका वाखाणटल्या. पोरजा मोदें दुनिया तुका वाखाणटलो. राष्ट्रां मदें तुजें किर्तन हांव करतलो. कित्याक मळबा इतलो उंच तुजो मोग. खुपां पुऱ्यान चडटा तुजें विस्वासीपण. उंच मळबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगळे पृथ्वीचेर फांकय तुजी मोहिमा म्हणुया. पोरजा मदें दुनिया तुका वाखाणटल्या. उद्गार. Sorvesporak, soy sorvesporak,
सोय सोय. जेजू म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवियांसो जुवावा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणे जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फॉर्मायता ते तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणना कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नोकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां वेंचून काडल्या आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्या की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बाप म्हजे कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें Wakani tuka Krista. प्रितीच्या पवमरीनो पोरजा मोदे दुनिया तुका वाकाणटलें जाबाब देवाच्या उतराचो. नो जाबाब आमी देवाक दिनवासूंक देवाक वाकाणूंक आमकां उलो करता. आमी देवाक वाकाणटलें हें आस्वासन एके भाशेन आमकां मेळटा. कित्या पासत देवाक आमी वाकाणची गरज काय? कित्या पासत देवाची तुस्त आमी करची गरज काय? पवमरीनो ही कारणां आयच्या दोनी वाचपांतल्यान आमचे मुखार दवरलेलीं आसात. आनी कारणां म्हळ्यार इतलेंच आमचो देव मोग आनी मोगूच. देवा मोगा भायर आनीक आनी दुसरें कसलेंच कारण ना. देवाक दिनवासूंक देवाक वाकाण. शुभ वर्तमानांत जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू ही मोगाची आज्ञा आपल्या शिसांक दिता. हो मोगाचो संदेश आपल्या शिसांक दिता. आनी भवमरीनो ही खबर जी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्या जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत आयकल्या ती आमकां हेर तिनूय शुभ वर्तमानांनी आयकूंक मेळटा. मातेवाच्या मार्कूच्या लुकाच्या शुभ वर्तमानांत. पूण मातसो आदल बदल कसो केलेलो आसा. पूण आदल बदल करून पासून तांचो संक्षेप म्हणल्यार ह्याच मोगाचो संक्षेप तो मोगाचो संदेश तो. देवाचो पेल्याचो मोग करप मोगान जियोंक मोगाची आज्ञा दिवप होच तो संदेश ह्या चारूय शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां आयकूंक मेळ्ळा. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपली आज्ञा आपल्या शिसांक दिता. आनी ही आज्ञा म्हळ्यार हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. देवा बापान आपल्या पुता जेजूचो मोग केलो आनी होच देवपूत आमा मनशांचो तो मोग करता. एके भाशेन मोगाक गोवाय दिता. मोगाची जिवीत तो जियेता आनी ह्याच मोगाक गोवाय दिवंक आपलो जीव एके भाशेन खुर्सार खिळायता खुर्सार वंपून दिता. कित्याक आमच्या मोगा खातीर इतलो सगोट ताणें आमचो मोग केलो. जुवांवाचेच शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. देवान इतलो संवसाराचो मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर वंपून दिलो. मोगाची कोरणी ती मोगाची गोवाय ती देवा बापाची आपल्या पुता जेजू वरवीं आमकां फावो केली. हाचे पयले वाचपांत दोरदत्ताच्या इतिहासांतल्या वाचपांत आमकां ह्याच मोगाची खबर केलेली आमकां मेळटा. भासाभास करतात एकामेका थंय उलयतात आनी आखरेक पवित्र आत्मेन आनी आमी थाराव घेतला तो एके भाशेन जेजूचे शीस पोरकोट करतात. पवित्र आत्म्याची खबर ह्या पयल्या वाचपांत आयकूंक मेळ्ळें. पवित्र आत्मोय बी जावन आसा देवाच्या मोगाची खुणां आमकां. देव बाप देव पूत देव पवित्र आत्मो
होच मोगाचो फोड देवा बापाचो देवा पुताचो हे भाशेन पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां दिश्टी पडटा आनी ह्याच पवित्र आत्म्याक घेवन पयली पवित्र सभा जी आसतली ती थाराव घेतात निचेव घेतात निचेव करतात निके भाशेन चीट बरोवन दिवन जेजूक परगटोवंक ते धाडटात मोगाची खबर पवित्र आत्म्या वरवीं पयल्या वाचपांतूय केलेली आसा आज हे मिसाचे भेंडेंत आमी वांटो घेता आसतना देव मोग आनी मोगूच आनी ह्या पासत देवान आमचो मोग केला जाल्यार आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक हें तुका आनी म्हाका आव्हान आसा दुबावा वेरें आव्हान तें आगोड तें तरी आसतना ह्या मिसांत येतलो चिजू कुडी रोगतांत येतलो चिजू आपलेंच मांसा रोगतान बदलतलो चिजू तुका म्हाका हें करूंक घोटाय दिता देखून आमी सगळ्यांनी मोगाचे गोवाय जावंक मोगाच्यो कोरणी आदारूंक देवाचो पेल्याचो मोग आमी करूंक ही मोगाची आज्ञा पाळूंक आमकां आदार मागुया कितें भाशेन ह्या म्हयन्यांत पाप साहेब आमकां हे इंतेन्सांव आमचे मुखार दवरता आनी उगडास करून म्हणटा पयशांची जबाबदारी ऑस्ट्रेलियांनी पयशांची वेवस्था सारके तरेन चलोवंक सरकारा सांगता वावरूंक आनी हे तरेन नागरिकांक सगळे भिरांतींतली सुटका मेळून घेवंक पाप साहेब आमकां उगडास करता Let us pray for those in charge of finance. We'll work with government to regulate the financial sphere and protect citizens from its dangers. हे पाप साहेबाचें इंतेन्सांव बाबा म्हणून दुबावना ही महामारी आसा हे महामारीक लागून जायतें कितें जालोलें आसा जायतो लोक बेकार आसा जायते बिझनेस डावन जालोलें आसा लोकां लागीं पयशे नात देखून लोक अडचणीक सांपडलेलो आसा त्याच बरोबर हे महामारीक लागून वाटावंक मेकळे करूंक सुटका मेळून घेवंक ही महामारी पयस करूंक जायतो दुडवांचो आदार येता आनी येत आसा बरे भाशेन करून सरकारी मनशांनी ह्या दुडवांचो बरे भाशेन उपयोग करूंक आनी गरजे खातीर तो दुडू वापरूंक पाप साहेबाचो हुस्को मनान धरून हे इंतेन्सांव हे मिसाचे बेडेन आयच्या दिसाक मागुया आज पयलो शुक्रार म्हयन्याचो पाप साहेब आमचे जेजूच्या काळजा सारकें आमचें काळीज करूंक उलो मारता आनी भोव करून हे महामारीन पाप साहेब आयच्या दिसाक मागण्यांत धोणवण करून आमी हो दीस सारूंक पाप साहेब मागता प्रेयर एब्स्टिनन्स एंड आर्म्स गिविंग बाबा असो आयचो हो दीस म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आमी सारुया आनी मागणेचें वातावरण आमच्याच घरांनी आसात आमी आसात थंयसर हें रुचून हाडुया आनी हे महामारी खातीर आमी मागुया आनी भाशेन आमच्या मागण्या वरवीं आमच्या त्याग साक्रिफिसा वरवीं देवान आमची सगळ्यांची काकलूत करून आमकां ही सुटका मेळून दिवंक हे मिसाचे पेटेन आयच्या दिसाक मागुया बेटोने वेलार गायन गावुया निर्मोल बेट उंट्या सोऱ्याची C26 page 39 C26 page 39 जबवमडीनी म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक
तुझ्या पवित्र आत्मेक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुशेन कॉस्ट म्हणून सुसुफेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पुरीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान देन वाचली ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bavardasagut Purgotiyam, Jesu Melo, Jesu Chivonzala, Jesu Nofian Yetoro. Baba, Jesu Chia Mornaco ani puno Chivon Poranco ami Bhakti Pani Ugras Kortam. No Jivitaco undo Surunici Kals Tuka Somorpita. Tuce Mukariung ani Tuci Sevakut. Amka Favokele de Kunamituka din Vasta. Jesu Chikuda Nirogot, Chutoliama Samesta. Povitrat me would make time for Monaminumrutayin Makta. Survesper. आके पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोणी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडी पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बापांबरींची काकलत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्यान समजता तुझे पोरसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची पवित्र मिसाचे भेटेन आपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता अंकुवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन सुजे बागयोंत धरून दिता सास्कारी बागयोत मिंगेल आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वद्विधार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन पोरसामध्ये दुनिया तुका वाकाणटल्या खऱ्यांनीच हो वेळ देवाक दिन वाचपाचो देवाक वाकाणपाचो देवाक आर्गां दिवपाचो कित्याक ताणें आमचे सगळें आपलो मोग आनी मोयपास दाखयला देवाच्या मोगा खातीर देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान देवा बापाक आर्गां दिवन वाकाणून बरोबर म्हणया आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओत रेखता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय
आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणेच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोमेची शांती सदाकाल तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हाका पावना पूण एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजू आमचे काळजांत आयला आयचो दीस मागण्यान आनी प्राशीत करून सारपाचो पाप साहेबाच्या बरोबर आमच्या बीश साहेबाच्या एकतरांत हो दीस अ डे ऑफ प्रेयर एंड फास्टींग असो सारुया आनी जेजूच्या काळजांत आमकां सगल्यांक आसरो मेळूंक मागुया सोर पदवीधर आनी काकुत्सरा देवा तूं आख्खे रोसणीचो तुजी आख्खे रोसणीचो तूं प्रेमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडी काल कोश्टवतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना करता ती कोवळायेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाला येवंक हे पिडीक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे चडशें येता हे पिडीचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजी जाणवायेन उजवाडाय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन प्रार्थया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बाबा तुज्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता तुजे अप्रिमीत काकलुतीन ह्या संवसारांत जेजूचें सारकें आमच्या काळजांत कोचय आनी सरकार ताचे मोहिमेची भागीदार आमकां कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन बाबा म्हणून उगडास कोता आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी पाप साहेबूय आमचे लागीं मागता आयचो हो दीस मागण्यांत सारूंक दोनवण प्राची सॅक्रिफीस करून सारूंक हें बी मनान धरून मिसाच्या शेवटाक आमी थोडोसो वेळ भोव पवित्र संस्कारा मुखार मागणें करतले सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सोवी आसूं सर पदवीदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
R31, page 193. R31, page 193. साक्रामेंतांत रावलेल्या मोगाच्या जेजू मनशा सैमान आयलोल्या देवाच्या पुता पृथ्वीचेर देंवलोल्या सुर्गींच्या उंड्या रुपान लिपलोल्या सुर्गींच्या राया तुका आमी आर्गां दिता तुका आमी दिन वाजता तुका आमी वाकाणटा तुजे मुखार ह्या वेळार ही घोडी आमी तिमी पडून आसा तूं देव सुर्गींचो उंडो तूं सुर्गींचो राय तूं उंड्या रुपांत लिपलोलो देव तूं ह्या भोव पवित्र संस्कारांत ह्या आल्ताराचेर आसलो भोव व्हड श्रेश्ठ देवाचो पूत तूं तुजे मुखार
आमी आसा. तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता. तूं देव आनी देवूच, तूं मोग आनी मोगूच, हें सगळें ह्या वेळार आमी ओळखून घेता. किरकोळ रोचना आमी, खालती ल्हानवेक तुजी पाटलावदार आमी. तुजी आपुरबायेची भाव भयणां आमी. तुवें पाठयलेली तुजी शीस आमी. ह्या वेळार जेजू तुजें देवपण आमी ओळखून घेता, थोरपण आमी ओळखून घेता. किरकोळ आमचें सोयीम, किरकोळ आमची अस्कोताय हें सगळें ओळखून घेवन आमची मान बागावन तुका आमी नमस्कार करता. भवमडीनो म्हयन्याचो पयलो शुक्रार. दर म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक जेजूच्या काळजाची भोक्ती आमी करता. जेजू, कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. दर म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक बाब साहेबाचें इंतेन्सांव आमी मनान धरून नियाळटा आनी आख्खे म्हयनोभर ताचे खातीर आमी मागता. जर एके वाटेन ह्या म्हयन्यांत पाप साहेब हे पयशा वाटेन बरे भाशेन पयशांचो उपयोग करूंक इंतेन्सांव पाप साहेब आमचे मुखार दवरता जाल्यार दुसरे वाटेन भोव हुस्को पाप साहेबाचो हे महामारीक लागून, संवसारभर हे पिडेक लागून कश्टावता. संवसारभर हे महामारीक लागून मनशाचेर आकांत सुटलेलो आसा. हे मनान धरून पाप साहेबान खेरीत भाशेन हो मायाचो म्हयनो भोव करून आयचो मायाच्या म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार सगळ्यांनी आमी मागण्यांत हो वेळ सारूंक, त्याग सॅक्रिफायस करून हो आयचो दीस सारूंक पाप साहेबान उलो केला. The Holy Father has urged, has called, has invited each one of us to spend today's day in prayer, fasting, sacrifice, and to specially pray for the pandemic. ही महामारीक दुबावावरील आमच्या मागण्यांची गरज. I am being vaccinated by the precious blood of Jesus. दिनवास तुका जेजू, तूं आजून पासून आमच्या सांगाताक आसाय. तूं आजून पासून आमकां तुजो सांगात फावो करताय. तूं आजून पासून आमकां तुजें आस्वासन दिताय. तूं आमच्या सांगाताक आसाय. हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी पोरसां. हांवें तुमकां इतलो काळ राखल्यांत, सांबाळ्यांत, निवारल्यांत. हे बी महामारींतल्यान आपूण तुमकां निवारतलो.
हे वेळार हसल्यान सभार देवाच्या बरेपणा खातीर, देवाच्या बेसांवा खातीर ताका आमी दुलपदांतल्यान आर्गां दिवया. बाबा, तुवें आजून पासून आमकां सगल्यांक राखल्याय आनी सांबाळलाय. आजून पासून तूं आमचो मोग करताय. आजून पासून तुवें गरजेच्यो त्यो सगळ्यो वस्तू आमकां फावो केलाय. आमच्या सांगाताक तूं आसाय. आर्गां तुका आमी दिता. बाबा, हे पिडेक सांपडलेल्यांची सेवा तूं दोतोरा वरवीं, नर्सी वरवीं, जावं दुसरे बऱ्या मनाचे मनशां आसात, वॉलंटियर्स आसात, फ्रंटलायन वर्कर्स आसात, जो सादो सुद्दां वावर करतात, ह्या सगळ्या भावां भयणां वरवीं तूं आमचो मोग करताय. तुजें बरेंपण तूं आमकां दाखयताय. ह्या तांच्या सगळ्यांच्या वावरा खातीर तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता. खरेंच बाबा, तूं बरेपणाची जोर तुज्या बरेपणाच्या भांडारांतलें तूं काडून उडोवन आमकां तुज्या बरेपणान भरीत आसाय. जितलें तुजें बरेपण आमी नियाळटा, जितलीं तुका आमी आर्गां दिता, जितले तुजे आमी उपकार आठयता, तितलें देवणें. कित्याक ताचे भायर तूं आमचो हिस्पा भायर मोग करताय आनी आमच्यो गरजो शार्ती पावयताय. हे पिढी शिडयेंतली, हे महामारींतली जायते जाणांक तुवें राखलें आनी सांबाळलें. तांकां भलायकी परतून फावो केलाय. कशें म्हूण तुजे उपकार आमी आठयतले. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. जेजू, दाविदाचे पुता, आमची काकलूत कर. Jesus, Son of David, have mercy on us. जेजू, दाविदाचे पुता, आमची काकलूत कर. मोगळा जेजू,
ह्या वेळार हे घडये तुजे काकलुतीक आमी उलो मारता, तुजे काकलुतीची आमकां गरज, तुज्या आदाराची, तुजो आदार आमी सोदता. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत पयल्या वेसवरान 30 आनी 7वी वळींत आमकां मेळटा, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. नथींग इज इम्पॉसिबल टू गॉड. हें वळखून घेता हांव, देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरता हांव, आनी जेजू किरीत भाशेन आमची गरज तुजे मुखार दवरता. दुबावा विरेंत जायतें कितें आमचें मागचें आसा, जायतें कितें आमी तुजे थंय मागूंक सोदता. पूण ह्या वेळार ही घडी, ही प्रायोरिटी, एके भाशेन ही महामारी, ही महामारी खातीर आमी तुजे थंय मागता, ही पिडे खातीर आमी मागता, हे दुयेंसां खातीर आमी मागता. तूं तुजो भौशीक वावर करता आसतना जायते पिडेवंतांक तुजे सुरशें हाडलें आनी तुवें तांकां बरी केली, तांच्या भावार्थाची तपासणी केली, भावार्थाचो फळ कसो तांकां ही भलायकी फावो केली. जेजू मोगळा, ह्या वेळार आमच्या उण्या भावार्थाक आदार दी. उस्कोत भावार्थ आमचो, हालतो दोलतो भावार्थ आमचो, तरी आसतना जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर ही आमी मागता. तुज्या भोवभोवीत अमोलीक रोगतान सगळें धुवन काड. आमचे खातीर तुवें खुर्सार तुजो प्राण सोडलोय, खुर्सार थावन तुजे कुशींतलें तुवें रोगत आनी उदक व्हांवशें केलें. ह्या तुजे अमोलीक रोगतान, ह्या तुजे अमोलीक उदकान आख्ख्या संवसाराक नितळ कर, निर्मळ कर. ही सगळी पेस पिडा धुवन काड. ही पिडा नपयत करूंक, उणी करूंक, ना करूंक जायतीं आमची भावां भयणां वावुरतात, आपलो जीव रिस्कार घालून हे पिडेक सांपडलेल्यांची सेवा करतात. कोणी हॉस्पिटलांनी आसात, कोणी घरांनी आसात, कोणी सगळ्याक बोवाळ चल्ला, कोणी फावो त्यो बेडी घडये नात, ओक्तां घडये नात, वेंटिलेटर्स नात. तुका उलो मारता हांव जेजू, दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर. दर एक मनीस जो खंयच्यान ना खंयच्यान हे पिडे बाबतीन वावर करता, आदार करतात. फ्रॉम द टॉप ऑफिशियल्स टू द लिस्ट मॅन, जे अधिकारी आसात, जो सादो सुद्दां मनीस आसा, हे सगळ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी. आज पयलें वाचोपोती करून पवित्र आत्म्याचो उगडास करता. पवित्र आत्म्याच्याच आदारान पवित्र आत्म्या थंय ही भासाभास करून, उल्लेख करून हे थाराव घेतल्यात म्हूण पयलें वाचप सांगता. पवित्र आत्म्या वरवीं भोव करून वडील आसात, अधिकारी आसात, तांची मोत उजवाडाय आनी पोरचेक बऱ्याक पडटात तसले वेळ ओगडायनासतना हे थाराव घेवंक तांकां आमकां सगल्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. तांच्या सांगाता रावची. पिडेक सांपडलेल्यांक तांची गोरची आसात, तांचो आदार, तांकां आदार करतात, ते सगळें बरेबर तूं राव. You be with them, Lord. जेजू, तुजो आदार आमी मागला आनी मागता.
तुझ्या आदाराची गरज, तुझ्या आशिर्वादाची गरज, तुझ्या सांगाताची गरज. तुझे सोरशिली आमकां केदींच पेल्यान काडी नाकाय. निवार आमकां सायबा. Deliver us, O Lord. तुवेंनूच शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान आमची दोरेक गरज आनी भोव करून ही महामारीची गरज, ही पिडेची गरज आमी बापाक उबारून बराबर म्हणटा. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मायाचो म्हयनो, मारयेक भेटयलेलो म्हयनो, तेरसाचो म्हयनो. सायबीन माय आमचे खातीर आपल्या पुताची सुलागी विनोदी करता. शी इंटरसीड्स फॉर अस. शी इज अ पावरफुल इंटरसेसर. At this very moment, let us invoke Mother Mary's intercession. सायबीन माय कुलो मारुया. सायबीन मायचे विनवणेन, सायबीन मायचे मजतीन ही आमची गरज, ही आमचे मागणे भोव करून हे पिढे खातीर आमी करता ते. तिच्या पुताची सूख देवा बापाक उबारून सायबीन मायचे विनवणेन सायबीन मायक उलो मारून म्हणुया. नमान मारे कृपेन बरले सर्वेस्पो तुझे ताई आसा. उस्तर्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. बग्यार्थी मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. जेजू, ह्या वेळार आमकां जण तुझ्या आशिर्वादान भर. Bless us, O Lord, at this very moment. Give us your blessings, O Lord. गायन गावया. संस्कारा कितल्या वर्त्या. R35, page 194. R35, page 194. देवाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर.
तुझो जियेता आनी रास वचलोयता सासनाच्या सस्ता. आमेन.